भुरग्यानो, जाणात तुमी कार्यावळीन तुमकां येवकार. आयज जाणून घेवया बिवर्स ह्या प्राण्या विशीं. ताका पाण हुंदीर म्हणल्यार उदकांतलो हुंदीर म्हणटात. उदा सारकोच हो प्रकार पूण वेगळो. संवसारांत बिवर्सांच्यो दोनूच जाती आसात, नॉर्थ अमेरिकन बिवर आनी युरेशियन बिवर. पयली जात कॅनडा, अमेरिका, मेक्सिकोत मेळटा, तर दुसरी युरोप, रशिया, चीनांत मेळटा. भारतांत हो प्राणी ना. बिवर 3 ते 4 फूट लांब आसता, वजन 15 ते 30 किलो. फुडले दांत सामके घट, शेपटी चेपटी, रुंद, कूड तपकिरी. बिवर हे संवसारांतले दुसऱ्या क्रमांकाचे व्हडले हुंदीर. बिवर न्हंयो, तळी, व्हाळांचे देगेर रावतात. कांय जाती लाकडां, खांदयो, चिखल वापरून बांद आनी घरां बांदतात. ताका सैमांतलो इंजिनियर म्हणटात, कारण ते उदकाचो प्रवाह बदलपाक शकतात. हे सामके मेहनती. आवय बापूय आनी पिलां एकठांय रावतात. बिवर्स हे शिवराक विलो, बर्च, ऑपरल झाडाची साल, भितरलो गर, पानां, उदकांतली वनस्पती खाता. कॅनडाचो हो राष्ट्रीय प्राणी. उत्तर अमेरिकेन ताका मेहनतीचें प्रतीक मानतात. भुरग्यांच्या काणयांनी बिवरा विशीं वाचूंक मेळटा. 100-150 वर्सां पयलीं ताची खूब शिकार जाताली. वखदां खातीर ताच्या ग्रंथीचो वापर जातालो. बिवर्सां विशीं खूब गैरसमज आसात. ते आक्रमक, धोकादायक आसतात, पूण ती फट. ते खूब शांत, कोणाचे वाटेक वचपी न्ही, पूण भियेत जाल्यार शेपडी उदकाचेर आपटून आवाज करतात. बिवर हो कारागीर प्राणी. तो न्हंयेत जंय उदकाचो प्रवाह आसा थंय झाडाचे होणके, खांदयो उब्यो आडव्यो दाळटा. तातूंत तण, चिखल, फातर घालून फटी बंद करता. मागीर उदकाचो प्रवाह उणो जाता. तें ल्हानशें कळें निर्माण जाता. ताका बिवर पॉन्ड म्हणटात. त्याच तळ्यांत बिवर मदीं वा कांठार खांदयांचें घर बांदता. भितर वचपाची वाट मात उदकांत. वयलो भाग सुको. शिंयाच्या दिसांनी भितर थंडी खायना. बिवर हे 15 सेंटीमीटर जाडयेचें झाड 2-3 वरां भितर उडोवपाक शकतात. बिवर बांदतात त्या बांदाक लागून उदक सांठवता आनी जैव विविधताय वाडटा. नुस्तें, किटक, सुकणीं, बेबे हांकां बऱ्याक पडटा. उदकाची पातळी वाडटा. उदकाचो वेग कमी जाता. गिमाच्या दिसांनी उदक उरता. मात कांय कडेन हुंवार येवं शकता. शेतांनी उदक वचूं शकता. तर असो बिवर. बरें तर भुरग्यांनो, मेळचें फुडले फावट. तो मेरेन खेळात, वाचात, अभ्यास करात.